50व्या कस्टोडियो मेमोरियल इंटर विलेज सर्तींत धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबान राया मैदानाचेर कुंकळी युनियनाचेर 4-0 अशी मात करून जैत मेळयलें। शारियो गोमसान उत्कृष्ट वैयक्तीक कामगिरी करून एकल्यानच 4 गोल करून आपल्या पंगडाक जैत मेळोवन दिलें। पळयात, मॅचीची सुरवात खर सर्तीन जाली आनी अर्द वेळार 1-0 असो गुण धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाच्या फायद्याचो थारलो। 23व्या मिनटार शारियो गोमसान आपल्या पंगडा खातीर गोल केलो। उरिल्ल्या मॅची खातीर टोन थारायलो। कुंकळी युनियनान बरोबरी करपाचो यत्न केलो तरी तांकां वर्चस्व आशिल्ल्या धर्मापूर पंगडा आड उणें पडलें। दुसऱ्या अर्धांत शारियो खेळाचेर वर्चस्व गाजयत रावलो आनी ताणें आपली हॅट्रिक पुराय करपा खातीर आनीक 2 गोल जोडले आनी 39व्या आनी 43व्या मिनटार ताका गोल करपाची संद मेळ्ळी आनी धर्मापुराची आघाडी आनीक वाडली। 62व्या मिनटार शारियो निमाणो खिळो ताबुतांत घालून आपल्या पंगडाक 4-0 अशें जैत मेळोवन दिलें। ह्या प्रभावी जैताक लागून धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लब टुर्नामेंटाचे फुडले फेरयेंत पावलो। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।